अभिजित दिपके हांणी 16 मे 2026 दिसा सुरू केल्ली कथाकथीत कॉक्रोच जनता पार्टी बेरोजगार तरणाट्यांची तुळा कॉक्रोच आणि पॅरासाइट हांच्या कडेन केल्ल्यान सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला। ह्या टिप्पणी उपरांत ऑनलायन जायत्या तरणाट्यांनी बेकारीचे तिडक आणि पद्धतशीर दुर्लक्षाचेर उजवाड घालपी निषेधाचो प्रतिकात्मक प्रकार म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टी हे लेबल आपणायला। ह्या प्रवृत्तीक लागून सोशल मिडियाचेर व्हड प्रमाणात वाद सुरू जाला। असहमती उक्तावपा खातीर व्यंग आणि प्रतीकाचो वापर करपाचेर व्यापाऱ्यांमदीं फूट पडला। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. No. I understand. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।